예수 엉쳐서며 소를 ям가 받견되며 암르담차 지바차 예예소며 엉쳐 님들에게 야부인터라 서발까자 문샤꾸라 나사오게 된 소리나가 예예제수 엄차소며 소를 ям가 받견되며 암르담차 지바자 예수며 암차 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मग भाऊ बहिणीनो, आज आम्ही सान फ्रान्सिस सावेर हाचे फेस्त आचरण करता. फ्रान्सिस सावेर 1506 इस्वेंत स्पेनांत जल्मलो. युनिव्हर्सिटींत शिकून आसतना लोयलाच्या इनासाची ताका वळख जाली. ताच्या प्रभावान तो जेजुईत सभेक सेरवलो. पयले जेजुईतां पैकी फ्रान्सिस सावेर एकलो जावन आसलो. ताचे उपरांत उदेंतीच्या गांवांनी शुभवार्ता प्रसार करूंक धाडलो. तो भारताक आयलो. भारतांत गोंयांत आनी ताचे उपरांत मलक्का मलेशियाच्या मलक्का गांवांत आनी उपरांत तशेंच जपानांत ताणें शुभवार्ता प्रगट केली. निमाणे चीनांत शुभवार्ता प्रगट करूंक वेताना वाटेर शांगशवान वा सांचिया म्हणल्या द्वीपांत तो ताका कठीण थाप आयलो. पुरासनान थकलो आनी थंयसर तो मरण पावलो. ताची निर्जीव कूड आजुनी 470 उद्भेवंतो मिशनरी तो दुबळ्या दख्यांक शुभ वार्ता प्रगट करूंक कळमीत नासतना पुरासन लेखी नासतना तो वावुरलो. देवाचे राज प्रगट करूंक आनी सल्वसांव सोडवण साबार लोकांक लाभाशे करूंक तो वावुरलो. आज ताका आमी करता आसतना ताची देख आमचे मुखार आसा. आमचे जिणेंत, आमच्या सालत्या जिणेंत आमच्या उतरां आनी खऱ्या मारिफात जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करूंक आनी जेजूक साक्षात जिवंक देवाचो आदार आमी मागया. हे मेसाचें बलिदान पवित्रपणे बडोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखुया. देवा लागचें बोगसने मागून आमी सर म्हणुया. हांव पात एक आनी तुमकां वयनीनो मुजुगुन्यांव सरून सांगता मौनान चिंतून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पुस्तकांत सुद्दां सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करता. सोड पदार्थी आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. Somia kakrutka, Somia kakrutka, Krishna kakrutka, Krishna kakrutka, Somia kakrutka, Somia kakrutka. Mahima Deva,
महिमा देवात उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्विचाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे आणून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुयाम. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भगवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले त्यास आमच्या मोगाळ सडवंदराची वळख आमच्या काळाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो सांको वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेश्वराचे उतर म्हाका पावले आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें आ सर्वेश्वरा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो पूण सर्वेश्वरान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका जाचेशी हांवें तुका धाडला ताचेशी तुवें वचूंक जाय जे हांव तुका फर्मयता तें तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेश्वर. तेन्ना सर्वेश्वरान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालता. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार सर परजांक सर्वेश्वराची विचित्रां कळया सर्वेश्वराची विचित्रां कळया सर्वेश्वराक एक नवे गीत गाया भू निवास्यानो सर्वेश्वराक सतगीत्या गाया परमेश्वराक अर्सिया ताचें नांव वाखाणा. सर परजांक सर्वेश्वराची विचित्रां कळया तांचे तारान दिसपडते गाजया जनांगा मते ताची महिमा परगट करा सर परजांक तांची विस्मिता कळया.
सर्वोच्च सर्वेश्वराची विचित्र कळया. पुरजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आणि महिमा सर्वेश्वराची म्हणून अर्सिया. ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बगया. सर्वोच्च सर्वेश्वराची विचित्र कळया. सर्वेश्वर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोन सांगा. प्रितम ताणे तीर केल्या ती बिलकुल आलची ना. सरपरसांची न्यायनिती काळ तो जडती करतलो. सर्वोच्च सर्वेश्वराची विचित्र कळया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ută tuझे सोम्या Vivo moja meta Prokas vango moja Visportia jivana Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी सोम्यान आणि 72 जणांक नेमले आणि आपूण बेसो असलो त्या हर एक शाराक आणि हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगे लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच आसा. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. जुन्या वखदां मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वाणो जावं उरयनाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरार तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी फ्रांसीस सावेर हाचें फेस्त संभ्रमता. हो आमचो सुसांत म्हणजे गोंयांत ताणें शुभ वार्ता प्रगट केली. आनी त्या वेळार खंडी सावन सुलाबायेचें जिवीत न्हय, हळ्ळ्यांनी सवलतींतल्या जाग्याक वचून दीस आनी रात खळमीत नासता, माप मेजप नासतना ताणें तो वावुरलो. पुरासान म्हणलें की नासतना तो वावुरलो आनी जायत्या लोकांक, साबार लोकांक ताणें जेजूचें नांव प्रगट केलें, सुवार्ता प्रगटली. एक सवाल उदेता, हें ताका जाय आयलें आनी कित्या खातीर इतले कस आसून ह्या पयशिल्ल्या घडलेक तो आयलो. आनी खंडी जावन तो हांवें सांगलें आमचो सांत म्हणून आमचे मालगडे ताणें शुभ वार्ता प्रकटल्या पैकी खंडी जावन आमचे थोडे मालगडे म्हण आसतले. तांचे तावणू आमकां हो भावार्थ लाभला. आनी हो
इतल्या कश्टांच्या गावाक त्या वेळार कित्याक वचून आयलो तो युनिवर्सिटींत शिकता आसतना ताका लोयलाच्या इनासाची वळख जाली आनी फ्रांसाच्या मोतींत आसले हांव एक शिकपी व्हडलो शिकपी जातलो नांवार्दीक जातलो आनी व्हड महान व्यक्ती जाय म्हणून आनी ही चिन्नां ताच्या मोतींत आसली आनी त्या खातीर जायतो तो वावुरतालो युनिवर्सिटींत शिकतालो आनी त्या वेळार इनास ताका मेळ्ळो आनी म्हणलो एक दीस फ्रांसीस सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडयल्यार कितें फायदो जेजूची उतरां इनासान फ्रांसिसाक सांगिल्ली आनी ताचे उपरांत इत्त उतरां ताका कांत येतालीं ताच्या काळजांत थोवळ कांत येताली ह्या विशयान तो नियाळतलो ताका ही उतरां एका तरेन दोसताली म्हणत आनी ताच्या उपरांत तो जेजवीत जालो आनी उदेंतीच्या गांवाक मिशनरी जावन आयलो कित्याक ह्या फ्रांसिसान नियाळ केलो ह्या उतरांचेर हांव शिकपी जाता व्हड मनीस जातलो ग्रेस जातलो पूण आत्म होगडयल्यार कितें फायदो सस्नीक जिवीत म्हाका लाभना जाल्यार ते ससनाच्या ससनाक हे संवसार जिवीत फकत हे शाश्वत न्ही थोड्या कालाचे थोड्या वेळाचे थोड्या वर्सांचे पूण आत्मो ससनाक जियेता ते ससनाचें जिवीत हांवें होगडायल्यार म्हजो आत्मो होगडायल्यार हांव ह्या संवसारांत 100 वर्सां वाचूं वा 100 वाचूं कितें फायदो सुखान वाचूं कितें फायदो तो नश्ट तो जावन आसा खरो नश्ट सस्नीक जिवीत म्हाका लाभना जाल्यार आतां जेजूच्या नांवान म्हाका सस्नीक जिवीत बावारता जेजूचें बावार दवरलें म्हाका सस्नीक जिवीत मेळटा म्हाका मेळटा पूण हें म्हाका मात न्ही हेरांकी हांवें दी जाय हेरांकी सोडवून सस्नीक जिवीत सल्वसा लाभा जाय देवाच्या राजाक ताणें पावा जाय म्हणल्यार उर्बेन ह्या भारताक तो आयलो आनी खळमीत नसलो वावरो खळमी नासलो माप मेजप ना हांवें इतल्यान सेवा करी जाय दिसाक मातशें सेवा करी जाय दीस आनी रात म्हणून दुबळ्या धाकटे सांगता की थोडे बडी खाण जेवण सारकें रावोंक नासलें सगळे कश्ट ते सगळे पुरासन लेखन आसतना कश्ट लेखन आसतना त्या उर्बेन बरोवलो तो शुभ वार्ता ताणें प्रगट केली आनी जायत्या लोकांक ताका सल्वासांव भाशेन ताणें केलें मोगाळ भाविनो हीं उतरां जेजूची ती उतरां फ्रांसिसाच्या काळजांत ती थोवळ ताका उगडासा करतली दोसताली ती आमकांय दोसूंक जाय आमी खंडी जावन ह्या संवसारांतल्या फुडारा खातीर वावुरता आमच्या भुरग्यांक फुडार दिवंक आमी वावुरता शिकाप बरें काम हें पुरा हे संवसार फुडारा खातीर इतलें वावुरता आसतना सस्नीच्या जिविताच्या फुडाराक आमी कितें करता हे सवाल आमी आमकां सोडोवंक जाय तर जायते मिशनरी खंडी जावन फ्रांसिसाक ताच्या गांवांत येरादारपणाची सेवा दिवी येता आसली पूण ते कश्टांच्या गांवांक तो आयलो आनी आजुनूय जायते मिशनरी आमचे पयसल्या गांवांत वावुरतात आपले आवय बापूय आमचे घरदार आमलो गांव साडून सुलाबायेचें जिवन साडून कश्टांच्या गांवांत ते वावुरतात आमी तांच्या खातीर मागूंक जाय आनी आमी कशें आमकां खंडी जावन जेजूच्या नांवान सल्वासां लाभता की हेंच सल्वासांव जायते जाण लाभ अशें आमच्या जिणे मारिफात आमी शुभ वार्ता प्रगट करूंक जाय जर तर आमी आमचें जीवन आमी जेजूच्या शिकोवणा प्रमाण जियेना आनी आमची बरें जीवन जियेना तर एका रितीन आमी जेजूक अपप्रचार केल्ले जाता एक अपप्रचार जाता तशें जायते जण जेजूतय येनात जेजूतय तांकां उर्बा येना तशें आमचे जिणे वरवीं आमच्या उतरां आनी खरण्या मारिफात आमी शिव वार्ता प्रगट करूंक जाता तशें आमच्या सारक्या जिणेंत बरें जीवन जिवन जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे जिवन माया मोगान जिवन जेजूक सागसाव्या ही कृपा आमी मागया आमेन.
हे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस मोचे या हुंड्या वयना सोमें तू सोम्या काळीस मोचे काते बोळे ते तुका कांतयताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या दिवा मुझा भाव भयण मुझा आणि तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सामण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि भयणीक आमच्या आणि पवित्र शास्त्राच्या देवाक सर्वेस्पर मान घे देवा सर मनशाच्या थारोकाम आम्हा मनशा बसोतू कुर्सार मरून पुन्हा जीवन जाल्ल्या जेजूचे बलिदान आम्ही दुखा समर्पित कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भगवंत प्राण दिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करशिलो लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतराण तशेंच जिणेचे सालेन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां खर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन बसोया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदोदारी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी दुखातीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता Poet, 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 galbaraso serveis por tu. Sergani sonsar bala tuja, vai baba. Sergi tu kacai, sergi tu kacai. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा खरोच तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्वान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन खस मारून सोसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचे. तेच बरी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका 9:03 वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास. नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavat sugot pagtuyam. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही भरगळता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उद्दास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराम आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फसजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाची मे सांगती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धमदुथा, भगेवंत फ्रांसीस सावेर आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेधार बापा सवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र आसां. तुझे राज समकायूं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपडटो त्रास आज दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळडेर पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सळवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोता म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सगळ्या सोम एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सहज सुपागे. देवाचे पाप म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Somiadikan serginche Boshanat mikjiyeche Deivik indantam kamogarik damche Di somyadene tuje Jivita soundo tumka hadita Sasni jivita tumka apayta Giya kaya amazaya Serginche manna kaundado saya Giya kaya amazaya Serginche manna kaundado saya Somyadikan serginche Boshanat mikjiyeche Living inanam kamoganik damche Di somyadene tuje प्रार्थुयाम. प्रितीच्या बापाम भगवान फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे ते असले उर्बेवंत धर्म घटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बसयलाय ते इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदाती बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखदता. आपणाक शरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका
देवांताच्या एकल्या सुपुताची आवय जावन वेसली. जेजून तुझ्या पुतान कुसारून काढताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन मानून घेतली. गरज्या कंथवेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादिक वाले सगळींच्या वैभवात दैवी माये. कोण ना तुझे बरी व्हडे माये रत्नांतल्या अंगारी. कार्मेलीच्या आदरा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हण पारांतले आनी तूं तांकां पावली. आता हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातीन आनी तीच बरवशान तुजे चडशी आमी येतांव आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरतांव. आतां आमच्यो सर गरजो मोरये माया मुखार दवरया. आमी सांगता म्हणया ओगदास करम तुझ्या आश्रयाक रावलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो. कोण म्हणपणी मेळनासतना गेलो म्हूण कुडीन आयकोंक लागला. हे पातयेन धैर्य खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. आवकारी तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मोरये कुटपे मोरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणये नमान मोरये कुटपे मोरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणये नमान मोरये कुटपे मोरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आतां आमी कार्मेल माया मुखांतर म्हणल्यार सर उपकारांक अर्घां दिवया. ए भगवंत मरियेम कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलायन देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे मागण्याचे जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dongra sopce saibini azam somantuka magni amchi gir varge sarga zondi ashirvada Chinye parva sartana aptun partana ye amcha adara कंगसारे दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजू दयेचा गेगुता कुशीताचे करून दियादा कार्मेल दोंगरा सोपचे सविनी आजम सोमातुका मागणी आमची घेन वर्गे सर्गा Zondi ashirvada Mokar puta some Amka Maria ashirvadi Amka
वर्साचे कृवे बरोबर काम सेवा उंचल स्मंतले बापाचे पुताचे पवित्र नावी आमेन.